गुड मॉर्निंग बिपिन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर, सिद्धी मॅम. गुड मॉर्निंग. आयज आमचो डे 5. एक म्हाका हॉनेस्टली तुम्ही सांगा, तुम्ही तुमची रुटीन फॉलो करता तुझे म्हाका खबर आहा. तुमच्या वांगडा कॉलार उलोवन, तुमच्या वांगडा चॅट करून म्हाका सगळ्यो गजाली कळटातूच. बट डीप विदीन एक तुमकां आतां प्रश्न विचारपाचो आसा, तेजेर म्हाका हॉनेस्टली आन्सर दिया. जर तुमी जे हॉनेस्टली आन्सर म्हाका दिता जाल्यार हेजी फुडली क्लास आमी कंटिन्यू करया. अदरवायज ही क्लास फुडें व्हरून आमकां फायदो ना, किंवा कंटिन्यू करून फायदो ना. जशें हांव सुरवातेकूच सांगता की ही क्लास त्याच लोकां खातीर जेंकां आपल्या डीएनए वांगडा रिलेशनशीप स्ट्रॉंग करपाक जाय, तेज्या खातीर ती क्लास आसा. ही क्लास कौशलाचेर उपकार करपा खातीर किंवा कौशलान सांगला म्हणून आमी रुटिनान फॉलो करतले म्हणून क्लास न्हू ही. ओके. आनी बाकीच्यांक जे कोणी हे व्हिडियोज पळयता तांकां एक रिक्वेस्ट आसा, जर तुमकां दिसता की तुमचो हो व्हिडियो पळोवन टायम वेस्ट जालो, तुमी हो व्हिडियो पळोवं नाका, स्कीप करा. हो व्हिडियो फक्त त्याच लोकां खातीर जेंकां आपल्या डीएनए वांगडा म्हणजेच मम्मी पप्पा वांगडा रिलेशनशीप स्ट्रॉंग करपाक तेंच्या खातीरच हो व्हिडियो आसा. तशी ही सिरीज जी चालू आसा, 15 दिसांचे व्हिडियोज चालू आसात. एवरीडे एक आमी अर्ली मॉर्निंग संक सुमार आमी लायव्ह घेतात. तो व्हिडियो फक्त तेंच्या खातीरच आसा. ओके. हांगा नांवां हांव भले ह्या 3 लोकां खातीर पर्सनली 3-4 लोकां खातीर पर्सनली घेता. पण जर तुमकां ही क्लास अटेंड करपाक जाय, तुमी जर हांगासून कितें शिकतात, जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगचें किंवा पर्सनली म्हाका कॉन्टॅक्ट करून सांगचें, आमच्या टिमीक कॉन्टॅक्ट करून सांगचेच. जर तुमी फक्त क्लास फक्त स्कीप करता, लायक करता जाल्यार व्हिडियो तुमी पळोवं नाका. ओके. सो आमी क्लास फुडें व्हरया. बिपिन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर आनी सिद्धी मॅम, प्लीज क्लोज युअर आयज, सिट डावन. जस्ट सांगता पळय गजाली, हे ट्राय करा इमॅजिन करपा खातीर. ओके. फर्स्ट टेक अ ब्रीथ, सिट डावन. हे सांगतना प्लीज इयरफोन्स घाला, जेणे करून तुमकां क्लियर आयकपाक येतले. दोळे बंद केल्ले आसतले, सो होप धरता हांव. आनी एकदा ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन विदाउट एक्सरसाइज घेयना हांव, फुडलें सांगता कितें करप तें. जर तुमकां डीप विदीन खंय तरी दिसता की तुमच्या मम्मीन तुमच्या खातीर कांयच करूंक ना म्हणून, पप्पान कांयच करूंक ना म्हणून, जाल्यार हांगासर आमी मम्मीचें उलोवया. कारण आमी मम्मीचीच एग्जांपलाचेर कनेक्ट करता हो सेशन. आनी हो सेशन आसा जेंचो कोण तरी जितो आसा मम्मी पप्पा, तांकां आमी इमॅजिन करून तेंचेरच आमी वखाण करया. कारण जित्या मनशाचेर वखाण करपाक खूब इझी पडटा. सो ही एक एक्टिविटीज हांव तुमच्या चौगां कडल्यान करून घेवपाक सोदता. क्लोज युअर आयज, दोळे बंद करा. आनी जर हो व्हिडियो कोण भायले मनीस पळयतात, हे चौगांकूय सोडून, जाल्यार तुमी हे एक्टिविटीज करपाक शकता. आय वॉन्ट टू आस्क जनरली, जर तुमकां खंय तरी दिसता की तुमच्या मम्मीन तुमच्या खातीर कांय करूंक ना म्हणून, जाल्यार दोळे बंद करा. टेक अ ब्रीथ, होल्ड, स्लोली सोडा. हांव जें सांगता तें विज्युअलायज करपाचो प्रयत्न करा. जर तुमकां दिसता की तुमच्या मम्मीन तुमच्या खातीर कांय करूंक ना, जाल्यार ज्या बायल मनशान तुमकां 9 म्हयने दवरले पोटांत 24/7 हें इझी नाशिल्लें. जस्ट एक इमॅजिन करा, दोळे ओपन करा. फॉर एक्झाम्पल हे पेन तुमी 9 म्हयने कंटिन्युअस तुमच्या वांगडा घेवन भोंवपाक शकता 24/7. पॉसिबलूच ना. पूण तुमच्या मम्मीन तुमकां घेवन भोंवला. तुमचें जर शरीर तुमकां साथ दिता, जर तुमकां 2 हात, 2 पाय, तुमचे दोनूय कान, दोळे बरे चलता आसत, सामके चलता आसत, जाल्यार हे मम्मी पप्पाचें ब्लेसिंग आसा. स्पेशली मम्मीचें ब्लेसिंग आसा. कारण तिणी प्रेग्नन्सीन तुमचें कॅर घेतलेलें, आमचें कॅर घेतलेलें म्हणून आयज आमी हांगासर आसात. जर तुमी रिपोर्ट चॅक करपाक गेले जाल्यार तुमकां कळटलें अशीं कितलींशींच बायलां आहा जेंच्यांनी प्रेग्नन्सी टायमार सारकी कॅर घेवंक ना म्हणून तेंचे भुरगे सारके डेवलप जावंक ना. जस्ट इमॅजिन दॅट. सेकंड, दीस इज नॉट अ इझी रूट. त्या मोमेंटाक आमी थँक यू म्हटला, ताका लागून थँक यू म्हटलां आमी. आनी एकदां ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करा. हो तुमचो चलता न्हू. बिकॉज ऑफ दॅट मोमेंट 9 म्हयने सारके सांबाळा म्हणून हो सामको चलता. जस्ट चिंता, जर हो आनी हो शरीर रुपी
चलता की बॉडी हेची जर काळजी तेन्ना घेवंक नासली 9 म्हयने जाल्यार आयज आमी हांगार अशे नासले. आयज हांगार ह्या क्लास घेवचो नासलो. ह्या मोमेंटाक तुमी थँक यू म्हटला काय म्हणूंक ना. जस्ट इमॅजिन करा आनी स्वताक हो प्रश्न विचारा, केला का ना तर. आनी इफ दिसता करूंक ना म्हणून, ना जर म्हणून तुमकां आन्सर येता भितरल्यान, जाल्यार दोळे धांपा. तो मोमेंट ट्राय करा इमॅजिन करपा खातीर. मोमेंट फुडल्यान येयना जाल्यार दोळे बंद करा. जस्ट से आय लव्ह यू द वे यू आर. जशे डे 1 आनी डे 2, डे 3 हे रिपीट केला सगळे गजाली. ट्राय करा फील करपा खातीर. लव्ह यू, लव्ह यू, लव्ह यू म्हणपा खातीर. एक रिएलिटी सांगू हांव. बिपीन सर आसा हांगासर, दर्शन सर आसा, एक्सेप्ट करतले तुमी. आमकां चेड्यांक न्ही लव्ह यू म्हणपाक शिकोवंक ना. हे दिसतालें की चेडवानूच म्हणपाक जाय म्हणून किंवा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडाकूच म्हणपाक जाय म्हणून, तर ना. जितल्या गजालींक तुमी मनानसून लव्ह यू म्हणटात ती गजाल तुमचे कडेन अट्रॅक्ट जायना जाल्यार पळया. तेज्या बद्दल तुमचे कडेन मोग वाडना जाल्यार पळया. दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. मे बी आय एम रायट, मे बी आय एम रॉंग. आयज व्हडलेशें काय उलोवचो ना कारण डे 5 आसा आयज आमचो. जर तुमी हे 4 दिसाची एक्सरसाइज पयलींचे जर केल्ल्या मना पासून जाल्यार ही एक्सरसाइज करपाक तुमकां मजा येतली. जी आयज सांज सांगला ती. आयज फक्त आमकां आपल्या जल्मा खातीर घालणारा व्यक्ती जो स्पेशली प्रेग्नन्सीचो मुवमेंट आसा त्या मुवमेंटाक थँक्यू म्हणपाक जाय. जाता तितले जाता तितले फाटी दोळ्या मुखार हाडा, इमॅजिन करा आनी फक्त थँक्यू 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 म्हणा. फुडें वचून म्हणपाची गरज ना. फक्त दोळे धांपा आनी म्हणा. आनी सांगलाच प्रमाणे जे फाटले 4 दिसांक गजाली सांगला थँक्यू म्हणपाक जाय म्हणून ते कंटिन्युअसली चालूच दवरपाक जाय आमकां 15 डेज. सो होप तुमी हे मनानसून करता आसतले. जर करना जाल्यार फुडले क्लासीस अटेंड करनाका कारण डायरेक्ट सांगप म्हटल्यार कौशल्याचेर उपकार करपा खातीर न्हू हे क्लासीस. जर तुमकां स्वता दिसता की आपल्या DNA वांगडा रिलेशन स्ट्रॉंग करपाक जाय जाल्यार हे क्लासीस अटेंड करा. हीच एक मागणी आहे तुमच्या कडेन. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. तुमी आसाच म्हणून हांव हे क्लासीस घेवपाक पावता हें तितपच खरें आसा. मे बी उलयतना हांव मातसो रफ उलयता पण खरें उलयता कारण हे क्लासीसांसून आमची स्वताची डेव्हलपमेंट जाता. हे क्लासीस कोण शिकयना. हांव जे शिकला एक्सपिरियन्सांतून शिकला. विविध लोकांक अजुनूय मेळटा लोकां कडेन शिकता आनी तुमकां शिकोवपाचो प्रयत्न करता. जेणे करून म्हाका दिसता की लोकांनी कमी टायमान बऱ्यो गजाली शिकून फुडें वचपाक जाय म्हणून. जर तुमी ह्या गजालींसून खूब शिकतात आनी एक मेन गजाल सांगची उरली म्हटल्यार आमकां प्रत्येकाक संवय आसता खंयसून तरी कितें आयकल्यार दुसऱ्याक सांगतले म्हणून. आनी अशी म्हाकाय संवय आशिल्ली पण हांवें आतां चिंतलां की जो पर्यंत ती गजाल हांव म्हाज्या लायफान पर्सनली एक्सपेरिमेंट करचो ना तो पर्यंत दुसऱ्याक ती सांगचो ना. म्हटल्यार डायरेक्ट आयकलेली डायरेक्ट पास ऑन करचो ना. ती पयलीं स्वता फॉलो करतलो तेजो रिजल्ट पळयतलो. तो रिजल्ट कसो येयला तेजेर वयल्यान बाकीच्यांक सांगतलो. डायरेक्ट सांगून काय फायदो ना. तुमकां डायरेक्ट कितें जाय जाल्यार गुगलाचेरूच मेळटलो. आमकां इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करपाची ना. आमकां नॉलेज वाडोवपाक जाय. ती बी पर्सनॅलिटी नॉलेज वाडोवपाक जाय. दुसऱ्या लोकांक किंवा दुसरो मनीस त्या फिल्डान बरो आहा म्हणून आपुणूच बरो जातलो अशी गरज ना. आपली स्कील एबिलिटी चॅक करून करपाक जाय. हेज्या खातीर मेन गजाल आसता ती म्हणजे DNA. आपले DNA रिलेशन जितले स्ट्रॉंग आसतले तितले तुमी बाकीच्या गजाली शिकूंक पावतले आनी शिकत रावतले. आनी अशें खंयच ना की वया प्रमाणे किंवा हेज्या प्रमाणे ते गजाली करपाक जाय हें ना तशें कांय ना. प्रत्येकाचो टायम जे ते वेगळे आसतात. सो ह्या गजालीन फक्त ओवरऑल सांगप म्हटल्यार आमी फक्त आनी फक्त DNA रिलेशनशीप स्ट्रॉंग करता. आयचो 5वो दीस जालो आनी आयज फक्त एकूच बारीक गजाल सांगली हांवें. ती परत एकदां याद करता हांव की आमकां आपूण आपली मम्मी जेन्ना प्रेग्नन्सी आसली, आपूण जेन्ना पोटांत आसलो मम्मीच्या तेन्ना त्या मोमेंटाक आपल्याक थँक्यू म्हणपाक जाता. तितलें याद करा त्या रिलेशनाक आनी त्या मोमेंटाक थँक्यू म्हणा. जाता तितलें भितरल्यान डीप विथीन थँक्यू म्हणा आनी फाटले जे एक्सरसाइजीस सांगला ते सॉल्व करीत रावा. देव बरें करूं. आमी सगळेच जाणां खूश रावया, खुशाल रावया आनी आमच्या लायफान जो जो मनीस येतलो वळखीचो आसूं किंवा अनवळखी लोक आसूं आमच्या दोळ्या मुखार जो जो लोक दिसतलो तेका देवान सुखी दवरचो हीच देवा कडेन प्रार्थना करया. देव बरें करूं.